मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हज्या मोगाळ धार्मीक भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता तो विशय जावन आसा जाकार्या भाशेन आमच्या जिवितांतलो दुबाव पयस करून आमी देवाची येवजण कितें तें सजमून घेवन त्या भाशेन जियोवया. आनी ह्या वेळार म्हाका उगडास येता म्हज्या भुरग्यापणालो. हांव जेन्ना 16 वर्सांचो भुरगो जाल्लो, 10वी क्लास सोंपलेली आनी एक रिलिजियस सेमिनारीक रिगोवंक सोदतालो आनी व्हडा खुशयेन एका रितीन व्हडा भावार्थान भितर रिगलो. पूण थोडे दिसांनी म्हज्या जिवितांत थोडे दुबाव उपजले म्हणून देवान म्हाका ताचो याज्ञीक जावंक आपयला भोवना. उगडास येतालो म्हज्या कुटुंबाचो, आवय बापायचो. मातशे त्रास लागताले शिकपाक आनी सांगाती जियोंक. आनी ह्या वेळार हांवें एक निर्णय घेवंक आसलेलो. हांवें सेमिनारींत रावचें वो ना वो घारावेचें. आनी म्हाका कितें करचें तें सोजमोंक ना. आमच्या सेमिनारी लागीं आसलेली एक इगोर्ज, बुधवाराचो दीस, सुकोरमायक भेटयलेलो दीस, नोवेनाचो दीस. हांव गेलो इगोर्जेक बेगीन, मागणें केलें, सुकोरमाया लागीं विचार केलो आनी जायते चिंताप आठोवन म्हज्या मनांत जायते घुस्पोट गोंदळ आसलेले ते हांवें सगळे देवाक भेटयले. दुखां सयत म्हज्या दोळ्यांतलीं आयलीं. नोवेन जालें, मीस सोंपलें आनी मीस जातोच इगोर्जेंतल्यान भायर वेताना म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत एका रितीचो खूब संतोश उदेलो. संतोशान म्हज्या मनांत ही उतरां भायर सरलीं. जरी तर देवान म्हाका आपयलां तर ताचो याज्ञीक जावंक, एक धार्मीक जिणेची जिवीत जियोंक तो म्हाका सांबाळटलो, तो म्हाका चलयतलो, तो म्हाका वाट दाखयतलो, तो म्हाका ताचे कुरपेन भरतलो. ही उतरां म्हज्या मनांत आयलीं आनी परत खुशयेन आनी खुशालकायेन हांव सेमिनारींत जें कितें शिकप आसा शिकोवन आयज मोगाळ भाव भयणीनो, आयज खूब संतोशान हांव तुमचे मुखार उबी रावन सांगूंक आशेता इतलेंच की जेन्ना आमी दुबावता आमच्या जिवितांत आनी ते दुबाव आमी भक्तीन आनी भावार्थान आनी मोगान देवाक ते भेटयता तेन्ना देव आमच्या लागीं उलयता. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ, आमचो बरवसो, आमचे निर्णय तो घट करता आनी तो कांयच दुबाव ना. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर जायतीं धार्मीक आसात, हांगासर तुमी लग्न जाल्लेलीं आसात, हांगासर तरणाटीं भुरगीं आसात. तुमच्या जिवितांत जेन्ना तुमी एक निर्णय घेतलेलो, तुमी एक तुमच्या जिवितांत तें देवाचें आपोवणें मानून घेतलेलें, हांव मानून घेता तुमच्या जिवितांत दुबाव आयलेले आनी हे दुबाव तुमी पयस केल्यात आनी आयज हांगासर आसात देवाक दिनवास पाठोवंक. आमच्या जिवितांत दुबाव येता आसतना आमी कितें करूंक जाय? देवाची खुशी कितें म्हणजे खंय भाशेन आमी मानून घेवंक जाय? मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमी वचुया पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तकांत आदल्या करारांत आमकां जायत्या बाकणारांची आनी लोकांची वळख आसा. देवान मोयजेक विंचून काडलो आपल्या लोकांक सोडोवच्या खातीर आनी मोयजे म्हणलो म्हाका उलोवंक जायना आनी देव म्हणटा हांव तुज्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. आनी धैर्यान तो फारोवाक म्हणटा म्हज्या लोकांक वचूंक दी. आनी धैर्यान आनी भावार्थान देवाचेर विश्वास दवरून दुबाव पयस करून आपल्या लोकांक, विंचलेल्या लोकांक तो बासायल्या गांवाक आपोवन व्हरता. देवान इसाया प्रवाद्याक विंचून काडलो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें वोंट नितळ ना. आनी देवान ताचें वोंट नितळ केलें आपल्या शब्दान. जेरेमियास म्हणलेल्या प्रवाद्याक देवान तरणाटपणार विंचून काडलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव तरणाटो, म्हज्या लागीं उलोवंक जायना. आनी देवान ताका शक्ती दिली ताच्या तरणाटपणार एक प्रवादी जावंक.
आनी ह्या भाशेन मोगाळ भाव भयणो नव्या खोरारांत आमी जायते आयकता आपोस्तोल जेजूचे पाटलावदार आनी आदले क्रिस्तांव तांच्या जिवितांत खोस दूख आयिल्ल्या वेळार देव तांचे मदें आसा अशें ते भावार्थान मानून घेतात आनी तसो दुबाव पयस करून देवाचें काम ते फुडें व्हरतात. आमी क्रिस्मस फेस्ताक लागीं पावल्या आनी अशें आसतना ह्या दिसांनी मोगाळ भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतराचेर जायतो नियाळ केलेलो आसा. देवान आपणाची मांडावळ, देवान आमकां सोडवणेची मांडावळ ताणें उगडापी केली आनी थोड्या लोकांक ताणें विंचून काडलें, जुजे आनी मारिया. आनी आयज आमी आयकता जाकारियास आनी ताची बायल एलिझाबेथीक तांच्याय जिवितांत तांच्या उतर पुरायेर देवान तांकां एकलो भुरगो फावो केलो. जेन्ना एलिझाबेथ ते आपोणे मानून घेता जाकारियास मातशें दुबावता आनी ह्या दुबाव वेळार देव ताका मोनो करता मोगाळ भाव भयणो. आनी तो मोनो जाता जेन्ना भुरग्याचें नांव दवरूंक ताचे लागीं विचार करता आसतना तो ताका जुवा म्हणून नांव दिता. जुवा म्हणजे गॉड्स गिफ्ट म्हणून अर्थ, जुवा म्हणजे गॉड इज ग्रेशियस म्हणून अर्थ मोगाळ भाव भयणो. जेन्ना जाकारियास मोनो जाता, जेन्ना तो दुबावता आनी ताच्या वोग्यापणा वेळार जाकारियास देवाच्या उतराचेर नियाळ करता मोगाळ भाव भयणो. आपल्या काळजांत आपल्या मनांत देवाचेर तो विश्वास सोडयता. तर आमच्या जिवितांत दुबाव येता आसतना जाकारिया भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर चड आनी चड नियाळ केलो तर देव आमचे लागीं उलोवंक सोदतलो. God can speak in the silence of our hearts, and in the silence of our hearts, God helps us to overcome our self-doubts. जशें जाकारियासाक ताणें घोट केलो तसो भावार्थ मोगाळ भाव भयणो. जशें अंकुर मारी देवाचें उतर आयकून घेता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं अशें मानून घेता आनी ती नियाळ करता मोगाळ भाव भयणो देवाच्या उतरांचेर आनी तिचे थंय आसलो दुबाव सगळो पयस जाता आनी निमाणे वक्ते पर्यंत देवाक ती विश्वासी रावता. तर आमच्या जिवितांत दरेकल्या जिवितांत दुबाव येता आसतना आमी कितें करूंक जाय मोगाळ भाव भयणो? आमी करूंक जाय आमचो भावार्थ पयल्या सुवातेर देवाचेरच दवरून, एकाच देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी दुसऱ्या सुवातेर आमचें मन आमचें काळीज देवाक भेटोवंक आनी तें उक्तें करूंक जशें बाखणारांनी आनी विंचून काडलेल्या मनशांनी केलें. तर आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत देव ताची महात कार्यां करूंक सोदतलो मोगाळ भाव भयणीनो. आयज आमी मागुया हांगासर जमल्या आमी फ्रांसीस सावेराक मान करूंक. तो आपलो गांव सोडून आमच्या गांवाक आयलो आनी हो गांवांत ताणें देवाची बरी खबर परगट केली आनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी तो गेलो. जपान आनी चायना ह्या गांवांक वचूंक सोदतालो आनी थंय ताका इतली उर्बा आसली देवाची बरी खबर परगट करूंक, पूण ताका थंय वचूंक जालें ना. थंय वचूंक जालें ना म्हणटच देवाची खुशी आसलेली ताणें परत आमच्या गांवाक येवंक जाय म्हणून आनी तो परत येता आमच्या गांवाक. न्हय मोगाळ भाव भयणीनो, जिवो पूण मेलोले आपणाची रेलीक आपणाची कूड आमच्या इगोजेन ताणें आपणाक कसो दवरून आमचोय भावार्थ तो आजुनूय घट करता. आनी जेन्ना इतलो लोक आमी हांगासर जमलेले आसा आमी त्या रेलीकेक मान करूंक येता. एका रितीन मोगाळ भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमी परगट करता. एका रितीन आमच्या जिवितांत आयिल्लो दुबाव पयस करूंक हे मीस आनी ही 40 दिसांची यात्रा आमकां आदार दिता मोगाळ भाव भयणीनो. आमी फुडल्या वर्सा जुबलेवाक भितर सरता आनी जुबलेवाचो विशय जावन आसा वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणून. आमी बरवशाची यात्रिका मोगाळ भाव भयणीनो. देखून ह्या नव्या वर्साक भितर सरता आसतना आमी जाकारिया भाशेन देवाची येवजण आमच्या जिवितांत कितें तें मानून घेवन भावार्थान ह्या यात्रांत ह्या जुबलेवांत आमी भितर सरुया. जाकारिया भाशेन आमची असलो जुबाव पयस करून आमी परगटणारा जावुया, शुभ वार्तेची परगटणारा जावुया. आमचो भावार्थ घट दवरून आमच्या जिविताचो मोग आसा तो एकामेकाक वांटून दिवन आमच्या जिवितांत आमी जेजून आमचो मोग केला त्या भाशेन मोग करून एकामेकाक भोगसनां दिवन आमी भावार्थाची बरवशाची यात्रिका अशें आमी दाखोवन दिवया. ह्या पवित्र बलिदानान तोच जेजू परत आमच्या काळजान येता.
ताच्या जिवितांत ताणें देवा लागीं प्रश्न विचारलेले, ही खाल्स म्हजे तोंड पयस वचो म्हणून, पूण तुज्या कुशे प्रमाणे जावं म्हणून ताणें निमाणें देवाक आपणाचें जिवीत समर्पण केलें. कुर्सार वता आसतना मोगाळ भाव भयणो, ताणें आपल्या देवाक उलो मारलो आनी थंयसर आसल्या मनशांनी ताची परिक्षा केली, तूं देवाचो पूत तर सकला देव म्हणून. पूण जेजून आपणाचो भावार्थ सांडूंक ना, बरवसो सांडूंक ना, ताणें ताचो भावार्थ आनी बरवसो आपल्या देवाचेर दवरलो आनी ते देखून देवान ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत केलो. त्याच भाशेन मोगाळ भाव भयणो, आमचो भावार्थ आमी देवाचेर दवरून दुबाव येता आसतना आमचें जिवीत जेजू भाशेन देवाक समर्पिलें तर आमकांय तो सासणीक जिवीत दिवंक शकतलो. तोच पुनर्जिवन क्रिस्त ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपार आमच्या काळजांत येता आनी आमचो भावार्थ गोर करूंक, आमचो दुबाव पयस करूंक आमचें जिवीत आमी ताका सदांच काल भेटोवन दिवया. आमेन.